गोवा पुलीस हांच्यांनी म्हणजे इन्सिडंट जायना फुडें 6 लोकांक भितर उडयले, 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले आणि ताज्या उपरांत एक भितरलो ओनर जेका दिल्ली अरेस्ट करून गोंयांत हाडलो. 2 जे क्लब ओनर आशिल्ले ते थायलंड हांगासर गेल्ले, तांची LOC ओपन केली, तांकां ब्लू कॉर्नर नोटीस सर्व केली आणि ताज्या उपरांत तांकां रिजनल पासपोर्ट ऑफिस हाका तांचो पासपोर्ट कॅन्सलेशनाक धाडलो. विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल एजन्सीज म्हणजे होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यांत आमी तांकां आज सकाळी फुडें डिटेन करपाक शकले. पर्सनली हांव म्हणजे होम मिनिस्ट्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स आनी सगळ्यो एजन्सीज हांकां धन्यवाद म्हणटा की विदीन 4 दिसाच्या भितर ही केस पुराय क्रॅक करता आसतना तांकां दोगांयकूय आमी थंय डिटेन केला. थोड्याच दिसाच्या भितर आमची स्पेशल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पुलीस आनी CBI पुलीस थंय वचून तांकां पर्सनली गोंयांत हाडटले. हांवें जे पर्सनली सांगलेलें की विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांकां बिहायंड द बार आमी उडयतले. म्हाका खरोखरूच बरें दिसता की पुलिसांनी प्रॉम्प्ट रित्या आनी सेंट्रल एजन्सीनी काम करून म्हणजे ह्या लोकांक परत एकदा बिहायंड द बार हाडपा खातीर सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक पद्दतीचेर काम केलें. अजूनय बी म्हणजे अशा पद्दतीचे हे इन्व्हेस्टिगेशन्स ह्या केसीचे पुराय चालू उरतले आणि सगळ्या जाणांक जेका कोणाक जितकी कायद्यानुसार तांकां शिक्षा दिवपा मेळटा तितकी तांकां शिक्षा दितले हेजी हांव खात्रीशीर सांगू शकता. एक मिनिट. त्यांचो प्रोसिजर जो आसा आमच्यो गोवा पुलीस सेंट्रल एजन्सीज कडेन उलयत आसा आनी पर्सनली हांगासल्यान धाडल्या उपरांतूच तांकां हे गोंयांत जाता तितके बेगीन हाडटले. मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उनको यहाँ से लाएंगे. गोवा पुलिस की टीम जाएगी सर, थाईलैंड जाएगी. खुद गोवा पुलिस और CBI की टीम वहाँ से जाएगी ऑन द सेम केसीस. जी केस हांगासर जाल्ली ताज्या बेसिसीर थायलंड पुलिसांक कळयल्या उपरांतूच तांच्यांनी थंयसर तांकां डिटेन केल्ले आसा. जो 3 गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनमें से 2 ऑफिसर्स जो दोनों लेडी ऑफिसर थी वो कोऑपरेट कर रही. वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कल दोनों पुलिस स्टेशन में आके चली गई हैं, जो सभी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं. तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. लेकिन द एक ऑफिसर्स ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, ही हैज नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी. मुझे लगता है कि आज जब मैं मीटिंग रिव्यू ले रहा था तो ही हैज मूव्ड फॉर द एंटीसिपेटरी बिल. पता नहीं लेकिन कल तक हम उसको उठा के अंदर करेंगे.